म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाची उतरां तुमी आयकतात. देवाचें उतर प्रत्येकाक तुमचे पळय प्रश्न आसा ताका तें सुटोवे दिता. आमी प्रत्येक जाणां एकूच न्हय, म्हणजे तेच अणभव आमकां सगळ्यांक ना. अणभव आसत पूण ताचो परिणाम आमचेर प्रत्येकाचेर वेगळो जाता. कित्याक आमची भितरली संरचना स्ट्रक्चर्स पळय आसात ते वेगळे. आनी ताका लागून देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना प्रत्येकाक तातूंतल्यान तांचे सुटावे ताका मेळटात. आनी जेजूच्या एकवटान ती अदीक कशे भाशेन रावन जिवंक जाय तातूंतल्यान तांकां दिशा मेळटा. पावलू सदांच आमी आयकलां लोकांक शिडकायतालो. आतां शिडकावपाचें म्हणजे कशे भाशेन आमी सदांच तांची मनां उजवाडांक जाय. कित्याक लागून तें करूंक जाय पळय तें ती त्या काळार त्या वेळार घोडेक जबरदस्तीन आयकुची नात. कित्याक आपलेपणान ती आसा आनी तांची संरचना जी आसा, स्ट्रक्चर जे आसात ते आपलेपणाचे. ताका लागून तांकां फुरसत ना, ती रोखडीच रागात जातात. पूण हळू हळू देवाचें उतर आमचे पळय ते खडपाची काळजां आसात, दारूण जाल्लीं काळजां आसात ते फोडून उडयता. कित्याक तातूंतल्यान आमकां प्रत्येक जाणांक ती जी हे भाशेन जियेतात तांकां सुटका मेळची ना, ती आनंदान जियोवची नात. ती सदांच उचांबळ आसतली आनी दुसऱ्यांकूय तांच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान उचांबळ करतात ती. आनी तातूंतल्यान आमकां समजता. पूण आमकां पासियेंस जाय असल्या बरोबर रावच्याक. पूण आमी जेन्ना आमी भितरल्यान वाडत वेता तेन्ना सगलें आमचे भितर आहा तितलें ओपीत रावंक जाय, बरें आनी वायट. कित्याकूच आमी भितरल्यान चिटकोन रावंक फावना फकत ताकाच. कित्याक हे परी आमची प्रत्येक पावंड्याचेर वाड जायत वता, नाल्यार आमी थंयसरूच फारोन उरता. तर हें आमी पावलूच्या जिवितान पळयलां. जितले पाटी तो एफेसकाराक वेतालो तांकां सांगतालो, तांची मनां तो उजवाडायतालो, पूण आपले वस्तुकी न्हय, पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी प्रेरणांत. आनी जेजूच्या एकवटान आनी सांगाता तांकां सगळ्या जाणांक ताचे सवेन जोडून घेतालो. आपणाशी न्हय, जेजू सवें. आनी हे भाशेन आमचेंय जिवीत सगळ्यांचें जावंक जाय. आमी तांकां आमचे शिवडून न्हय, जेजू शिवडून हाडूंक जाय. आनी हें कशें घडटलें म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी तर जें आमकां ताणें सांगलां ते प्रमाणें जागृतायेन जियेत तर तें ते भाशेन जातलें. सदांच ताका पयलो वयलो मास करून स्थान दिवंक जाय, तेन्नाच की हें घडटा. पूण हें घडना, घडटा आनी सोंपेपणी घडटा. कित्याक ताची कृपा आमचे सगळें आसा आनी आमी मुळांत जेजूची आनी जेजू सारकें. पूण जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना हें सगळें विस्कटटा, तें आमी इबाड करून उडयता. आनी देंवचार एकदम खुशाल बरी जाता. कित्याक ही मजा आतां संवसाराच्या कारबाऱ्या प्रमाणें आनी कारबारा प्रमाणें ती जियेतात. म्हाका जाय पळय तशी म्हज्या राज्यांत ती आसात. आनी हे आमकां केन्नाच सुटका दिवचें ना, बरेपणांत आमी जिवचें ना, भितरल्यान स्वतंत्रपणी आमी आसचें ना. आमी हें जाणा सगळें. तर आतां आमी कितें करया? आमी थोडो वेळ तो आमचे सवें आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान रिगता आनी आमकां सगळो गोत प्रत्येक टप्प्यांत तो ही संदी दिता. आमचें जिवीत ताका समर्पून सुस्कार भायर सोडटना ताच्या जिवितान अदीक खोलायेन जिवंक आनी हे परी अदीकन अदीक बापायच्या एकवटान आमी जिवंक. जशे भाशेन बाप संपूर्ण ते भाशेन आमी संपूर्ण जावच्याक हें सगळें ताणें आमकां कुडीत केल्लें आसा, सांगलेलें आसा. आमच्या हात अशें उंडयेन दवरया. कित्याक हे परी दवरलें म्हणटच जी शक्ती आमचे सगळें आसा ती पॉजिटीव जावंक लागता आनी जी नेगेटीव आमचे भितर आमी कोंचून दवरलेलें आसा तें सगळें पुसोन वेता
आनी आमकां भितरल्यान स्वतंत्रपण मेळटा. हे परी मानसीक रोग पळय आसा, सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ते सगळे पुसून वतात आनी आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन जेजूच्या एकवटान जी आमी आसा त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागता. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक सद्दां तूं आमकां कितल्यो मिलाग्री करून दाखयताय. अजेप आमकां दिसली म्हणटच फकत तुजे सवे आमी बापाक महिमा हाडटा, कित्याक तूं आमचे सवे जागृत आसाय आनी आमी तुजे सवे जिवी आसा. आमेन.